भयणीनो आनी भावांनो, तुमी देवाचें उतर आयकलां. खूब जाणां अशें म्हाका केन्नाय म्हणटात, हांव देवाचें उतर मिसान वांटो घेवंक हांगसर येतां आनी आजीर आसां कुडींत, पूण मनांत ना. मन म्हजें येणें तेणें माकडा सारकें एका झाडांतल्यान एका विचारांतल्यान दुसऱ्या विचारांचेर वो घारा कितें करूंक ना तेंय आसता. थोड्यांचें म्हणणें, सगळ्यांचें न्हय. पूण तुमकां तर तुमचें मन ह्या देवाच्या उतराचेर आनी हांगसर थिरावंक जाय जाल्यार हें मागणें तुमी मनांत दवरात. जेजून आमकां सांगलां, पयली सुवातेर ताणें आमकां घडोवन हाडल्या तेन्ना आमच्या नाकपुड्यांनी सुस्कार घातला आनी हो सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. तर प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजूक एकवटून आसा आनी तो आमकां एकवटून आसा. हिंच्या पावंड्यात तें सुस्काराच्या आत्म्याच्या, नाजाल्यार आमी कुडींतूच आसा. आनी कुडींत आसली की ना मागीर आमचें मन आमकां कंट्रोल करता. मनांत कितलीं चिंतनां येतात वेतात आनी हें मन आमची भावना उत्पन्न करता. ह्या चिंतनाक लागून भावना उत्पन्न जाता आनी ही भावना आनी चिंतनां आमकां येणें तेणें घुंवडायतात आनी फिरयतात. हाका लागून ही उचांबोळ आमचे मदें आसता. कुडीच्या पावंड्यार न्हय, आत्म्याच्या पावंड्यार आमी रावंक जाय. आनी हाका लागून आमी तर आमचें मन आमच्या सुस्काराचेर थिरायत जाल्यार ही सगळीं चिंतनां थिंचोर वेतात आनी ती आमकां येणें तेणें व्हरना. आतां थिंचोर थिरायली की ना पोत्तून उपरासतली ती, पूण ती जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. सगळो गोत सुस्कार भायर सोडटना भायर काडूंक जाय. भायर काडून ताचेर दवरली की ना तो ती नितळ करता आनी ती नितळ करून आमकां तो आपले बरेपणांत बोधता. हे परी आमचो संबंद वदीक आनी वदीक बरो जाता. पवित्र आत्मो ताचे सोबें आसा, तो आमचें सोबें आसा, पूण आमी ताका आजीर जावंक जाय. आनी आमकां जेजून हें सगळें स्पश्टपणी दाखयल्लें आसा. तो मागीर आमकां हे भाशेन जेजूच्या एकवटान रावली की ना बाप दाखयता आनी बाप ताचें सोबें आसा, तो बापाशी आसा तें आमकां दिसोंक लागता आनी तो आमकां हें सगळें कळीत करता. तर आमी एकसुरी ना, जेजू सोबें आसा, पवित्र आत्म्या सोबें आसा आनी बापा सोबें आसा. पवित्र त्रित्वी आमचे बरोबर आसा म्हणून आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्टपणी दाखयलां, सांगलां. तर आमी हे वतीन जियेत तर सुस्काराचे वतीन जाल्यार कितें जातलें, तुमचें मन हांगसर आसतलें आनी तुमकां सगळें तो शिकयतलो, ताचो पवित्र आत्मो स्पश्ट करतलो. हांव थोडें कितें सांगतां पवित्र आत्म्यानूच बरोवन, आनी सगळें तें वाचलेलें आसा, पूण हांगसर आयलो म्हणटच पवित्र आत्म्यान तुमचें सगळें कितें सांगूंक जाय तें सांगलें पुरो म्हणून ही म्हजी विनंती ताका. आनी तो करता. तो करूंक लागलो की ना तें मागीर आमकां बरें भितर लागता, समजणी येता आनी त्या प्रमाणे करूंकूय तो आमकां घोटाय दिता आनी हे भाशेन घडटा आमचें सगळें. हें सगळें स्पश्टपणे आयच्या वाचपाक. तो तुमी कश्ट करतात ते हिंच्या पावंड्यार करता, चडशे आमी आमच्या कुडीच्या आनी मनाच्या पावंड्यार. ताका लागून तो म्हणटा म्हजी शिंयात, हें सगळें म्हजी शिं हाडात. तर प्रत्येक सुस्कार आमी ताचें शीं हाडलें की ना, ताचें सोरशें दवरलें की ना, तो तें सगळें साफ करता आनी तो आमचे बरोबर आसा. एक नांगोर जेन्ना आमी नांगोर वेता, शेतान वेता, आतां म्हणून हितून नांगोर ना, पूण हे नांगोर आसलें की ना थंयसर तें जू आसता दोगा पाड्यांचेर. तो एक पाडो आनी आमी दुसरी पाडां. तर तो आमचे बरोबर वावुरता जाल्यार देव तर म्हजें सोबें वावुरता. हांव एक किरकोळ किडो, तो सगळोच व्हडलो, ताचे सोबें तर हांवें ताका बागाक घेतलो
आनी ताचे बरोबर हांवें तर जिवीत म्हजें सारलें जाल्यार कितलें सोंपें तेंच तो आमकां एस्कोळीत कोत्ता. म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें वजें. आमी इतली कश्ट करपाची गरज ना. आमी फकत आमच्या मनांत ताका एकवठान रावलीं की सगळें बाकीचें सोंपेपणी आमी कोत्तेलें. कित्याक ताची मदत आमकां आसा. तुमी कितलीं जाणां सकाळीं सावन सांजे पर्यंत वावुरतात, पूण आमचो वावर ताचे बरोबर करीत रावल्यां तर तो सोंपेपणी जावंक लागतलो. हे भशेन आमी प्रयत्न करया. आनी ताका लागून हांव तुमकां खूब वर्सां जालीं सांगीत आसा आनी सांगतलो, कित्याक म्हजें ठामपणी ताणें म्हाका तें दाखयल्लें आसा. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर जावया. म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाच्या चोस्तींक फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवेर रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. तुमी म्हजें सवें आनी हांव तुमचें सवें अशीं तुमी सुबां फळां दितल्यात. तोखता तसलीं फळां, हाका लागून ताचो वावर आजून तोखता, कित्याक ताणें करूंक ना, जेजून केला म्हणून आजून पर्यंत जेजू ताचें सवें वावुरता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमकां स्पश्ट कळलेलें आसा, पूण प्रॅक्टीस करया. हाका लागून हांव आतां तुमचे बरोबर सकाळीं सान मागण्यांत तुमकां दवरतां आनी तुमच्यांनूय त्या मागण्यांत भाग घेवंक जाता. 5 सकाळच्या हांव मागणें स्टार्ट करता. हेंच तुमकां जें शिकयलां तें प्रॅक्टीस करून कशे भशेन खोलायेन तें मागणें ताचे बरोबर आमच्यान एकवटान सारूंक जाता आनी सायबीण मायेन जशें केलें ते भशेन आमच्यांनूय करून जिवंक जाता. हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सवें तुच्या उतरा पोरणे. तो सगळो वावर कोत्तलो म्हजे सवें, हांव ताका सहकार कोत्तलो. आनी हे परी जी गोण वाऱ्यार सारकी तरंगता ती फकत वारें घेता, ते भशेन आमचें जिवीत ह्या वावरान कोत्ता कोत्ता एकदम सोंपें जावंक लागतलें. एक वाद्य वाजयता जाल्यार तें पयलें म्हणल्यार खूब तोकस घेवचो पडटा, पूण मागीर सगळीं काळजांतान आमी वाजयता, गायन कोत्ता. पयलें म्हणल्यार तूं थोडें तें ट्यून जाणो जावंक जाय, उतरां जाणो जावंक जाय, मागीर ती आमी काळजांतान कोत्ता. ड्रायवींग पयलें म्हणल्यार तूं आमी मातशें शिकता, तोकस घेता, मागीर तें एकदम सोंपें जाता आनी आमी बरे भशेन एन्जॉयमेंट तातूंत आमकां मेळटा. ते भशेन आमचें जिवीत जेजू सवें आमी जिवोया आनी खरेपणी ताणें आमकां सांगलां तें आमी पाळया. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव ल्हानवीक दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो. असलो बेस आमी ल्हानविकायेक घेवया आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. वय समाधान, शांती, आनंद हें सगळें मेळटा आमकां, पूण आमी तेच ताचे बरोबर रावया. तशे भशेन आमकां भाग्यवान फ्रांसीस शेवारान आपल्या जिवितांतल्यान तें कळयलां, तें आमी समजोया आनी त्या प्रमाणे आमी जिवया. सगळीं जाणां हात अशें उलटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसा थंयचो तान तकली मेरेन सुस्कारान आमी बरोवन येता, जेजून आमी बरोवन येता. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा तें जेजूच्या नांवान भायर काडया. बरें वायट पोजडें कितें आहा तें चिंतनांनी, भावनांनी, चालींत तें सगळें भायर काडया. जेजूच्या नांवान भायर काडीत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. जशे भशेन एक आणींतलें आमी उदक सगळें भायर उडयता आनी मागीर दुसरें नवें उदक घालता, तेच भशेन प्रत्येक सुस्कार सगळें भितर आहा तितलें रिकामी करया तातूंतल्यान जेजूच्या नांवान. आनी तो आमकां सुटका दितलोच, कित्याक तो आमचे पासत जियेता, मेला आनी आमचे पासत तो बरेपण दिवंक वावुरता. आमी तें पत्करया, ताका सहकार करया आनी हे परी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. जेजू आमकांच न्हय, पूण आमी आतां हांगसर आसतना सगळे आमचे भाव भयणां पासत मागता. आमची घरचीं आसात तांकां, तांचे पासत शेजारी आसात, येर आसात, आमची भाव भयणां तुची म्हणून तांकां पिडापीड दितात. सगळे सुवातींचेर आख्ख्या संवसारांत तुवें तें सांगलां आमकां
आमी तुजी पाटलाव जावन जायत जाल्यार तुमकां खूब कश्ट सोंसचे पडटले आनी तो तुमचो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान यात. वय जेजू, तूंच आमचें सगळें आसाय. हे सगळे खुरीस तुजेरूच दवरून तूं आमकां धीर आनी आदत दिताय म्हणून आमी जाणो. ह्या आमच्या भावा भयणाचें मरण तुकाच समर्पिता आनी हे जे कोण तांकां मारून उडयता तांचे परिवर्तना पासत आमी मागता. ते तुज्या मोगान पोतून ओडून घेवन तांचेंय जिवीत बरें करूंक तांचे पासत आमी मागता.